उटंगाराची बुट्टी आणि हुवार येऊन सप्तक जाऊन गेले। मंत्री आमदार आणि ऑफिसर एकसारखी इन्स्पेक्शनच करीत असतात। लोकांच्या हातार आदाराची दमडी ना। लोकांक गावच्या शेजारी पाजाऱ्यांचोच प्रसंगाक आधार। शेतकी मंत्री तर काल लुकसाणीच्या रिपोर्टाच्यो दोन तारखो दितालो। एकीकडेन 16 दुसरीकडेन 17 ऑगस्ट। आज मुख्यमंत्री दिता 20 तारीख। ह्यो तारखो फक्त रिपोर्टाच्यो, आधार हातार पडपाच्यो न्ही। सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें ऑलरेडी ऑर्डर दिल्या की 16 तारखेच्या पयलीं म्हणजे 16 तारीख पर्यंत सगळे जे नुकसान भरपाई जे नुकसान जे आसा तितल्याचो रिपोर्ट आमचे कडेन तुम्ही रेडी करा। हे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टरा मार्फत हांवें ऑलरेडी दिल्ले आसा। फिल्डार आमी सांगलातच जेडिओ की फाटल्या दिसांनी उदक भरलें, आतां उदक कमी जाय दिल्लें आसा। म्हणजे सगळे 17 तारीख पर्यंत रिपोर्ट आयले उपरांत आमचे कडेन जे शेतकी खात्या कडेन आमचे कितले पयशे आसा। जो बुट्टी आयला मोठ्या प्रमाणात हानी जाल्ली आसा ताचो पुराय एस्टिमेट करपाक ना म्हटलें जाल्यार एक 4-5 ते 20 तारखेपर्यंत ताजो अहवाल येतलो। आनी लोकांची घराची नाश जाल्लो आसा, एग्रीकल्चरचो नाश जाल्लो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणात सरकाराचे रस्ते हे ते गेल्ले आसा। आनी हे सगळे जर करतले आसत जाल्यार मोठ्या निधीची गरज आसा। आमी गोंय सरकारा कडल्यान करतात, केंद्र सरकारा कडेन मदत मागल्या आमी। लोकांनी विलिंगली फुडें येवचें जेणे करून आमकां लोकांक मदत करपा खातीर बरें पडटलें। जाता तितलो पयलीं आमी प्रायमरी मदत चवथी पयलीं दिवपाचो आमचो ऑलरेडी प्रयत्न आसा। चवथी पयलीं आमी मिनिमम प्रायमरी मदत लोकांक दिवपा खातीर मदत करतले, ताजी वेवस्थाय करतले। 20 तारखेपर्यंत ताजो पुराय अहवाल जो आसा तो दोनी कनेक्शन सबमीट करतले। ताज्या उपरांत केन्ना तरी 25 तारखेच्या दरम्यान आमी जे तांकां मदतीचे चेक्स दिवपाक जाय ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो विचार आसा। केंद्र प्रपोजल धाडला ना, आमी प्रपोजल जो आसा ही सगळी आमकां एस्टिमेट केल्या उपरांत जाल्यार कितें आमकां लॉसीस जाल्या हे सगळे लिस्ट आउट केल्या उपरांत धाडूंक शकता। रशियाच्या दौऱ्यार गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री सावंतान रशियन टुरिस्टांचो आंकडो देंवपाक लागला ताचेर चवकशी केली। 22 ऑगस्ट सावन काडिल्ल्या मिनाचे ई ऑक्शन जातले म्हण सावंतान सांगला। दोन्ही देशाच्या मध्ये जी कॉपरेशन्स फॉर द बिझनेस फॉर द टुरिझम ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी खातीर कॉपरेशन आसतलें। हांगासरले कोणी थंयसर बिझनेस करपाक सोदता आसत, थंयसरले कोणी जर वेगळ्या पद्दतीची इन्वेस्टमेंट हांगा करपाक सोदता आसत जाल्यार ह्या पद्दतीचे सहकार्य करार जो आसा तो तांच्या बरोबर जातलो। हय, ऑफकोर्स जी रशियन टुरिस्ट आसा हांगासर कमी जाला हाजी हांवें थंयसर व्यक्त केलें की तांच्या म्हणण्यार ते ऑर्गनायज सेक्टरान जर आयले आसत जाल्यार तो मोठ्या प्रमाणात येवपाक शकता। इंडिविज्युअल सेक्टरान येता त्या खातीर ताजो परिणाम जाला, पण हेन्सफोर्थ तो ऑर्गनायज सेक्टरान येवचे हांगासर टुरिस्ट असो तांचोय प्रयत्न आसा, त्या पद्दतीचे प्रयत्न ई ऑक्शन बाळगाच्या दरम्यान जाता 100% जाता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।